सेराफिन बाब जशें त्यांनी म्हणले, सरान म्हणले की उदक आणि इलेक्ट्रिसिटी आमी गेस्टांक तुमी सांगू शकना की बाबा आज लायट ना, आज उदक ना, सो तुमकां ते अरेंज करचें पडटा. हॅज दॅट लेड टू जे रूम रेंट आसा, कित्याक जेन्ना तुमी जनरेटर यूज करता, जेन्ना तुमी डिझल यूज करतले, तुमचो कॉस्ट वाडलो, तो कॉस्ट तुमचेर येता काय खंय तरी जे रुमांचे रेंट आसा किंवा टुरिझम ताका वता? तो डायरेक्टली हॉटेलाराचेर येता. जशें गौरीश बाबान सांगलां त्या प्रमाणे नॉर्थ गोवाक टँकर चलता. लकीली म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, हांव रावता त्या वाठारार ग्रावंड वॉटर कंटेनमेंट ना, नंबर 1. नंबर 2, हांव रावता त्या वाठाराक उदकाची सप्लाय बरी आसा आनी इलेक्ट्रिसिटीची बरी आसा. हांव सब स्टेशनाक आनी पावर स्टेशनाक खूब लागीं रावता, सो फ्लॅक्च्युएशनूय ना आनी मेंटेनन्सूय फास्ट जाता. बट आख्या गोंयांत जेन्ना दुसऱ्या हॉटेलरांक हांव मेळटा, तितून एक म्हत्वाचो आनीक पॉयंट आसा. सी, इलेक्ट्रिसिटी आशिल्ली म्हूण जायना. देर इज समथींग कॉल्ड अनहेल्दी पावर. ते दर एका पावर स्टेशनाच्या इंजिनियरान पळोवचें पडटा. म्हजे कांय फ्रेंड आहा नॉर्थ गोवाक, ते सांगता कांय कांसावली वाठारांत आसा, मुखार वास्को आसा, तेचे अनहेल्दी करंटाचेर लिफ्ट काम करिना. बिकॉज लिफ्ट आर डिझायन टू वर्क. एक पर्टिक्युलर सेन्सर आहा, त्या सेन्सराचेर ती लिफ्ट काम करता. सो अनहेल्दी लोकां खातीर पावर आसा, बट तो अनहेल्दी पावराक लागून ताका ऑटोमॅटीक जेनसेट चालू जाता. आनी जेन्ना जेनसेट चालू जाता, प्रति घंटा एक वराक 5-6 लिटर डिझल उजार जाता. आनी म्हणजे 600 रुपया एका वराक. एक वरभर तरी अनहेल्दी करंट रावलो लिफ्टी खातीर, ताका 600 रुपया दिवचे पडले. सो दॅट इज तेजे एडिशनल कॉस्ट. जेन्ना तो दुसरे हेल्दी हॉटेलरा कडेन कंपेर करता आपलो रूम रेंट, तो ताणें पयशे वाडोवंक जायना, बिकॉज ही स्वेटेड इट एट व्हेरी रॉंग लोकेशन. सो गव्हर्मेंटान आनीक काम करपाची गरज आसा. देर आर 3 टायप्स ऑफ पावर फेलियर. हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दवरपाची गरज. एक, इनकमींग जी कर्नाटका महाराष्ट्रांतल्यान जो पावर येता, तितून केन्नाय चुकीचो करंट येता, तो जाग्यार घालपाचो तेंकडे सनपोकांक रावन. दुसरो, करंट पावतकूच जे जनरेटरान, जशी गाडयेची ऑयल चेंज करची पडटा, ते ट्रान्सफॉर्मरांची ऑयल टायमाक सोडोवपाक जाय, तांचे कार्बन काडपाक जाय, तेन्ना तो हेल्दी करंट त्या हॉटेलार पावतलो. जेन्ना तरी ते सबस्टेशनाचो तरी स्टाफ काम करिना, अनहेल्दी करंट हॉटेलान पावतलो आनी अनहेल्दी करंटाचेर कंप्युटर चलना, लिफ्ट चलना. लायट चलता, बल्ब चलता, ट्यूबलायट चलता, फॅन चलता, मिक्सर चलतलो, पूण हेर वस्तू चलना. सो ऑटोमॅटिकली यू आर रनिंग टू फायंड ए सोल्युशन. आनी तितून तूं तुजो अर्द जो बरो टायम जो गेस्टाक दिवंक जातालो, तो आख्खो टायम तुजो त्या जाग्यार घालूंक वयता. सो हे सरकारान तरी बारीक बारीक ऑयल चेंज केली, ताजे कार्बन काडलो, जे मेंटेनन्स. आनी भितर डिझास्टर तरी लायट ना ते आमी सजमून घेवपाक जाता. कांय कारणाक लागून लायट ना, दिसभर ना, कितें तरी मळ्ळा, एक्सिडेंट जाला, ते ऑल एक्सेप्टेबल. बट हे बारीक वस्तू ज्यो करनासतना रावप, ते दॅट इज व्हेरी बॅड. आनी दॅट्स वाय जनरेटर्स येवप म्हणल्यार तेय परत बॅड फॉर एनवायरमेंट. तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान जर रेग्युलर मेंटेनन्स केले जे आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर, लो व्होल्टेज सेराफिन बाबा म्हणले ऑटोमॅटिकली एक फेज सुद्धा लो व्होल्टेज जाली जाल्यार जनरेटर ऑटोमॅटीक चालू जाता. आनी तातूंत मागीर एसी चलना ना जाल्यार मागीर लिफ्टूय चलना, तशें म्हणटा तेजे बरोबर. दॅट अनहेल्दी इज अ लो व्होल्टेज. लो व्होल्टेज कशी खंय तरी लिकेज जाता, किंवा ती लायन ट्रान्सफॉर्मराची आसता ती, दॅट इज अगेन ओल्ड लायन. आनी आतां तुमी जाणा सरकार सुद्दां ट्राय करता मोठे नवे केबल धाडपाक, दॅट इज एन ऑब्जेक्शन, झाडां कापपाची ना आनी कांय ना. सो दीस इज वॉट इज एक्झॅक्टली द प्रॉब्लेम. म्हणजे आतां आमचे जशें न्ही, इंडस्ट्रीज सुद्दां पावर, बाकीचे जे मेन पावर इंडस्ट्रीज आसा, आयस फॅक्टरी म्हणल्यार मेन मशीन्स चलपाक जाय फॅक्टरीनी, तांकां सुद्दां हो प्रॉब्लेम्स आसा. सो दे हॅव टू यूज जनरेटर सेट्स देर.